पायणारीन तू आमचे काण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तू समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवणारा साक्रामेंतांत आमकाराच्या जिणेची सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवणारा साक्रामेंतांत आमकाराच्या लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे खोडसाण संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनासच्या नमो नमो सोडवणारा साक्रामेंतांत आमकाराच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनासच्या नमो
मोगा सांडलो हांवें तुका यें कोंडा वाटली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायात तुज्याली पय नाणोन पवित्रतान दवर सदां काळजान केत्रान दाखिलेले वाटेन बेतलेहेमाक जेजू जल्माल्ल्या जाग्याक पावले. बाळकाक तांच्यो काणिको भेटयल्यो. बाळका जेजूक तांणी मान केलो. हे तांच्या जिणेच्या बदलावणेक कारण जालें. आज जेजूक आयकोंक कुंभारांत जेजूक सेवूंक आनी ताचे सवे सोलोवन परगट मान दिवंक हांगा जमल्या. हे सोम्याक वळखूंक ताका उक्त्यान परगटूंक आनी आमच्या जिणेच्या बदलावणेक कारण जावं. दियेसीजेच्या गवळी बापाचेर, याजकांचेर, धार्मिकांचेर आनी लायक बावट्यांचेर सोम्याची कृपाळ आशिर्वादां मागून सोम्याच्या सांगतपणान मंगळू दियेसीज फुडें व्हरूंक आदार मागया. आमच्यो फिरगज्यो, शिक्षण संस्थे, धार्मीक मेळ, दियेसीजेंतले कुटुंबां, अपोस्तलादीक मेळ आनी नमुनावार रितीन आमी दिवची सेवा सोम्याक मानवून दी आनी ह्या मारिफात ताका होगळाप जावं. प्रवेश गिताक उबे रावया. मिसाच्या बलिदानाक प्रधान भेटोवपी गवळी बापाक आनी सहा भेटोवणेकच्या याजकांक स्वागत करया. Por São Brahma, São Leão Papá.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसू. सोम्याच्या आप परगटण्याच्या या फेस्ता दिसा सर्व जनांगांनी सोम्याक वळखूंक तसो मोग करूंक तशें सरशी येवंक आनी ताचे तावन दैवी कृपा जोडूंक देवाचे निर्मणे आसा. सर संगती जेजू क्रिस्त थंय एकवटोवचेंच देवाच्या योजनाचो शेवट म्हणटा सान पावल एफेस घरां बरोवन. आज देखून सर लोकां मुखार सोम्याक परगट तरान मान करूंक आमी हांगासर आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवन वांटो घेवन खरेंच ताच्या सांगाता एकवटच्याक आमचीं काळजां नितळ करया. पदकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी आनी तुमकां मोव भयणीनो उसोवणी हांव सारू सांगता मनान चिंतून तोडा उसारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोड अपराध. ह्या पासून म्हगे उसरां संवकार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Cristo
मातुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें कान्यकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखोंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवन मुखामळ रूप पळोवन निरंतर आनंद बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. ऊठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस थावन तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडेर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी. भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें. फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाठय. रायक वर जावन नसलेल्या तुका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल सलोन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सराष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्री मासासर शांती शेकान शेक पाळवो. तो एका दर्यातां दुसऱ्या दर्या पर्यान. यफ्रेटीस न्हंयेतावन प्रितुमेचे अंत पर्यान राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडटा सराष्ट्रां. तार्सीस गांवांचे आनी दर्या कारावळीचे राजा सुंखान येत
काणिको घेऊन येतले वय सवराजाताचे मुखार सर पडतले सव जनांगा ताची सेवा करतली तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सराष्ट्रा सांपावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूठ ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भगिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होसो तो गूठ सुवार्ते मरिफात जुदेवासोवें हेर जातीचीं देवाच्या दायजाचीं 6 वारेसदारां तीं तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी तीं वांटेलीं. देवाचें उतार हें. Udele tentace nechetră आमी देखले आणि ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तवळ हेरोदू राजवट चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळे जेरुजलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मूंक आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मुदे तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे थावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायेलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी.
तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीना पयले आनी ते नकेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सोत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेताले ते आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसले. नकेत्र पळोवन ते भोवसड संतोष पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करन तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदिसरशी तांणी फाटी वचनये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरन आपल्या गांवाक ते फाटी गेले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतांच्या काळार आमकां वाट दाखोवंक GPS सिस्टम आसा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. उपग्रहाच्या कुमकेन, भुमीचेर आसच्या कंट्रोल रुमाच्या कुमकेन आमच्या मोबायलाक संदेश येवन आमी खंय आसाव, खंय वचचे त्या जाग्याक, हेच्यो वाटो, वेग हे सकड आमकां समजयता. थोडे फावटी हे GPS सिस्टम फेल जाता आमी जाणां. फाटल्या थोड्या वर्सांनी आमची कारां थोड्यांची संख्या वयल्यान उतरन संको अर्दो कुरो आसल्यान वचून न्हंयत पडिल्लीं आसात. ह्या कोसळ्ळलो संको ताचे विशयांत कांय खबर दिनासतना हेर साबार कडेन अवघडां घडिल्लीं आसात. पूण देवान आनी एक GPS दवरलें जेजूच्या काळार, ग्रावंड पोजिशनिंग सिस्टम. ताका उपग्रहा दुसरें ना तरी देवानच तें ताका निर्देशन दिल्लें. भुमीर ताचे सिग्नल्स घेवंक ह्या तेगा ज्योतिशांची काळजां तयार केल्लीं आनी तें तांकां वाट व्हरतलें. व्हरून गेलें हेरोदीच्या रावळेरा भितर सरतच तें नपयस जालें. पूण ताच्या मोदें तांकां मेळ्ळो उजवाड आनी एका नकेत्राचो. हो पवित्र पुस्तक म्हणल्यार नकेत्राचो. मिका प्रवादेच्या ग्रंथांत तांकां देवाच्या उतराचो उजवाड मेळ्ळो. जेंतील आसले हे दोळू पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातले आतांचू देवाच्या पुस्तकांतले प्रेरण मेळोन नव्या उजवाडान बेतलेमा कुशीन ते भायर सरून गेले. जेंतील वा जुदेव न्हय आसलेल्या ज्योतिशांनी जुदेवाच्या पुस्तकांतलें, पवित्र पुस्तकांतलें उतरां घेवन ती सत मानली आनी ते सोम्याक सोदूंक पावले. पवित्र पुस्तकांत मिका प्रवाद्यान कितें सांगलें ते आमी आज आयकलें. माथेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांतलीं उतरां. मेस्सिया बेतलेमान जल्मोन येतलो ताचो आरंभ पुरातन काळाचो. देव मात्र पुरातन काळाचो. देव सैंब आसचो हो भुरगो बेतलेमान जल्मतलो म्हणून बोट जोकून ही उतरां आमकां सांगतात. दाविदाचे वंशज जावन तो बेतलेमान जल्मतलो. उंड्याच्या घरा बेतलेहेम म्हळ्यार उंड्याचें घर. उंड्याच्या घरांत मुखार उंडो जावं कसो थंय जल्मला म्हणून आमकां समजयता. हो रायाचो पूत, जो देवाचो राय, तेंचो मागीर शिरोनाम ताच्या कुर्सारी घालतले, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. हे आयकून हेरोद आनी सगळें जेरुजालेम गबारलेले. ल्हानशा भुरग्याचो जल्म साबार जाणांक बेस्तावणेक कारण जाल्लें.
तरी ह्या तेगांक मात्र हे संतोषाचें कारण, सोदतेल्यांक तो संतोषाचें कारण आनी आपणा प्रतिस्पर्धी म्हण लेखतेल्यांक तो बियाचें कारण जाल्लो. आमच्या गांवांत म्हणटात, ह्या थोडे बटेन थोड्या संप्रदायांनी म्हणटात, भुरग्यांक आनी मालगाड्यांक पळोवंक येता आसतना खाली हातांनी वचोन वचो म्हणून, कांय पण वरीचे हातान, कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आशेतात तांकां कांय खावंक हाडलां म्हणून. म्हातारी प्रायवंतांय आशेतात, तांच्या उतर प्रायर तांकां इल्लें साबोंक कांय दिल्यार, तांकां सांगात दिल्यार, टायम पास करूंक दिल्यार तांकांय खुशीस. आनी तशें आसतना खाली हातान वचोना. पूण हे रायाच्या पुताक पळोवंक गेल्ले कितें व्हरून येतले विचारतात खंडीत ते. आमी कितें वरयेत या जुदेवांचो राय जावन जल्मल्ल्याक? खेळच्यो वस्तू भोवच्यो ताका गरज ना, रायाच्या रावळ्यारान जायत्यो आसतल्यो. मुस्तायकी ताका नाका, कित्याक म्हळ्यार ताका कांय उणेंपण आसचें ना, बरगल आसचो ना मुस्तायकेक. तर हेर कितें दिव्येत रायाच्या पुताक? ही दिल्ली खाणीक खरेंच ह्या चेरक्याक ताच्या सगळ्या जिविताचो उजवाड जाय, ताच्या सैमाचो उजवाड जाय, ताच्या मिसावाचो उजवाड जाय म्हणून ताणें चिंतलें जावयेत. देखून पयिल्लें ताणें विसरली वस्त जावन आसा भांगार. देव सैमाचो ओ पूत मनशा सैमांत आयला हें सत संपूर्ण तांकां कळीत ना, तरी रायाक कितें मस्त पसंद जाता गी तें ताणीं घेवन आयिल्लें. तशेंच तो देव सैमाचो देखून ताका दूंप भेटोवंक सरेस्पराची स्तुती करच्याक, ताची गुणागान करच्याक ते हाडून आयिल्ले. आनी मोलादीक वस्तू, परमळीक वस्तू हाडन देवाक आनी रायाक एकाच बाळा थंय पळोवंक देवान तांकां प्रेरण दिल्लें. पूण रक्ता बळी हाडून आयिल्ले. बलिदानाची शेळी तो जावंक आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून उपरांत जुवांव ताका बोट जोखून सांगतलो आनी ताच्या रक्तान समेज तांची पातकां धुवन येतलीं. देखून आतां तावनूच ताका ताच्या मरणाक तयार करच्याक रक्ता बळी हाडून ते आयिल्ले. आज मोगाचो न्हू जेजू जिवान जाला. ताच्या जल्माच्या महान मिस्तेरांचो आमी उगडास काडून आनी तो जेजू सक्ता सर्वांचो सडवणदार म्हणून मानून घेवन हांगासर आसा. आज भांगारा बदलाक कितें जाय सोम्याक? तो कितें आशेता आमचे तावन? जिवंत क्रिस्त ताच्या जल्माच्या दिसा एक कालतें काळीज, एक दुखेस्त काळीज, एक उपकारी मनाचें काळीज सोम्यान आशेल्लें आसलें. कोण उपकारी मन दाखयता, ताणें केल्ल्या महत् कार्यां पासून ताका अर्गां दिता, तसल्यांक तो चड मानवता. कोणें तसो चड मोग केला की तांकां ताणें जायतें भोगशिलां. देखून कोण चड मोग करता तसलें काळीज, भांगराळें काळीज ताका जाय. आनी ताचें रायपण मानून घेवन, ताचें देवपण मानून घेवन ताका स्तुती कोण करता तीं तसलीं मनशां जाय. पूण देव जावन आसल्यार ताका कितें जाय? एक फावटी नातालांच्या राती एक काणी अशी आसा. जेरोमाक बेतलेमांत त्या माट्यांत जेजूच्या जल्मा विशांत बेतलेहमांत नियाळ करता आसतना जेजू बाळो दिश्टी पडलो नातालांच्या राती. आनी जेरोमान ताची वळख धरली. पवित्र पुस्तकाचो गूढ अनुभव आसलो. शास्त्री हेब्रेव आनी ग्रीक भाशेंतावन लात्या भाशेक तर्जुमो केल्लो पुस्तक ताणें भोवूस वर्सां वावूट काडिल्ली. देखून ताचे कडेन आसली संपत्ती देवाच्या उतराची हेर कोणाय कडेन नातली. सोमी ताचे कडेन विचारता, जेरोम म्हज्या जल्माक कितें खाणीक दिताय? आनी जेरोमान म्हळें, सोम्या तुका म्हजें काळीज दिता, तें हांव कळीत आसा म्हाका. हेर कितें दिताय? सोम्या तुका म्हजें हांव सर्वस्व दिता, म्हजे कडेन कितें आसा तें सर्वस्व दिता, तें हांव जाणा. पूण हेर कितें दिताय? हेर कितें आसा म्हजे कडेन सोम्या? हांवें आसलें सक्कट दिता तुका. आनी कितें आसा? म्हाका तुजीं पातकां दी. तूं कितें करताय तीं पातकां काण घेवन? ती हांव बोगसिता आनी संतोश पावता म्हणून. आमचीं पातकां ताणें बोगसिल्ल्या वेळार तो आमचो सडवणदार जाता. आमच्यो सांकळी ताणें तुटयिल्ल्या वेळार, आमकां मरणांतावन, सासणाच्या मरणांतावन बाचाव केल्ल्या वेळार तो आमचो सासणाचो सडवणदार मेस्सिया जाता. आनी देखून एक बोकरो सुकून गेल्लो पाटी आयिल्ल्या वेळार कशें दनयाक संतोश जाता गी, तशें
एक पातकी पाटी परतल्ल्या वेळार सर्गार ही संतोष जाता म्हणून सोमयान सांगून दिलें. जेरोमो ताची उतरां आयकून हांव ती बक्षितां आनी संतोष पावता म्हणलें आयकून गळगळ्या रडलो म्हणटा. ही खाणी जावंक पुरो ह्या नीज हांव नेणा तरी साबार पावटी तुमी आयकल्या जावयात. पूण एक वर्तें सत सोमी आमकां शिकयता आमच्या देवाक कितें जाय. आमच्या देवाक पाटी परतल्लें काळीज जाय आनी ते आनी एकाच वाटेन गेले म्हणून पवित्र पुस्तकाची निमाणी उतरां आमी आयकली. ते ज्योतीश आनी एका वाटेन गेले म्हळ्यार पयलें कशें आयिल्ले ते तशें नात. आतां क्रिस्तांतय ते नवी रचना. मोगाच्या भावांनी भयणीनो एक नवी रचना जावंक हें वरास आमकां उलो दिता. सोम्या बरीच ताचे बरीच उदार मनाचें काळीज आमी घेवन दुंपा बरी आमची मागणी निरंतरी आमी ताका भेटोवन ल्हानांतल्या ल्हानांक आमचो कुमकेचो हात दिवन आदार दिता आसतना सोम्याक खंडीत दादोसकाय मेळटा. ताच्या काळजाक दादोसकाय दिवंक हें सगळें वरास खंयच्या सक्कट रितीनी आमकां तें करूंक जाता तें करच्याक ताच्या कृपेचो आदार मागया. आमचो बावाड तुसारिया एकाच देवाक सतमंता सर्वदार बाप तो क्रिस्तांना दिसत्यां सर्व वस्तूंचो रचना एकाच सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर कळादी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खरे देवा तावन उपजलो करो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमी मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं पासत पावसलो ताका कुस्तार मारलो ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका लिखे पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवटची शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वराने जीव दिता तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्म वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता आनी पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र नासली मानता मेल्ल्याच्या पुनर्जन्मपणाक आनी सस्माच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. सोमी आमचे तावन काणीक वास येता ताची कुरपेची देणी दराळ मापान दिता. हो माया मोगासो भाव बांदपणाचो दीस संभ्रमूंक सोम्या मारीक फात जायतीं देणी जोडूंक आतां आमची मागणी उबारया. सोम्याचे हातेर कशें परजळची पवित्र सभा बावडताच्या सतांनी आनी दैवीक संस्कारांनी पोशीत जावन प्रकाश जायशें ह्या खातीर पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचो वावर आनी सेवा क्रियाळ जावं म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत क्रिस्तांव धर्म प्रसाराक विरोध करची वेवस्था आनी क्रिस्तांव धर्माच्या संस्थाचेर आनी व्यक्तीचेर अडकळी आनी हल्लो निवारण करूंक राजकीय मुखेली आनी सरकारी अधिकारी गौरवान आनी समानांतर रितीन आढळते सोलोवंक जाणवाय लाभय म्हूण मागता. आमी संभ्रमचे सक्रामेंत आनी भक्तीची आचरणां जेजूक वळखूंक आदार जावं दियेशूचो एवकरिस्त पुरशावा मारिफात सोम्याक परगट मान दिवंक आनी मोग परगटूंक फावो जावं म्हूण मागता. क्रिस्ती परजेच्या बोळ्याक आमी सदांच तयार आसों ह्या खातीर दियेसिजींत आनी फिरगजेंत सेवा दिवचे माया मोगाचे संस्थे आनी आपोस्तलादीक मेळा
मेल क्रियाल आनी बलादीक जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत पवित्र स्नाना मरिफात लाभल्ले रायपोन याजकपोन आनी प्रवादपोन मोगान वळखून घेवंक आनी हाका सोबचेत आसली जिणी जियोंक आनी सोम्याक महिमा हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. देवाचे उतर पवित्र सभेचे शिकोवन आनी आमी संभ्रमचे साक्रामेंत सारके वाटेर चलोवंक आदार जावं. ह्या मरिफात आमी सुवार्ता प्रसारची हातेरां जावं आनी क्रिस्ताक आमचे जिणयेक परगट करूंक फावो जावं म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे. आमकां तुज्या भुरग्यांक कितें गरज आसा तें तूं जाणाय, तें तूं फावो कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्व पदवेदार देव आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दुंपांनी रक्ताबळ घेवन येवंक ना. बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी बावर्तान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजे मुखार आमी येतां. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागतां. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयतां. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयतां तुज्या सकरा लियो आमच्या भगवान बापा पासत म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी धर्मदुतांनी परगडटलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिवे आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयतां. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पितां. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज तुजो एकलोच पूत तुजे महिमेचो सासणीक भागेली खरो मनीस जावन आमचे मदीं दिश्टीक पडलो. तो भोव पवित्र दीस संभ्रमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमिया आनी देवाचे सदांच आंकवार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पाऊल आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. सर्वेस्परा तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या क्यास्तींतल्या आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक
दोळे उबारून दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटूया. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो, पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकराबेलाची देणी, बाबरत्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची खाकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवंत आसात, तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुलतेचेर विश्वास दवरतल्यांक वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. संसाराचे
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराची मांडावळ ह्या प्रकार आसा. 30 आनी 2 कडे कुमगारवणची वेवस्था आसा. हर एका ब्लॉकाक 15 येतात. सगळ्या मिसाक हजर जाल्ल्यांनी मात्र क्रिस्त प्रसाद घेवचे म्हणून आमची विनंती. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇತರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ये जेजू तू ये काळजा मुझ्या हे म्हाका तू घे प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना बरी आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्यास जेजूक कोंड्या वायनाच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी ताका आमचींच काळजां भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोवं आनी शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावो. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. देवान तुमकां काळोखांतले आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत. तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बरवशांत आनी प्रितीमोगान तीर करूं. काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विश्वासान तसो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तसो तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पैण समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो
आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळखा.
क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवुंडारा साक्रामेंतांताम काराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवुंडारा साक्रामेंतांताम काराच्या सर्गीं सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय भिवून लिपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनारीन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवुंडारा साक्रामेंतांताम काराच्या जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवुंडारा साक्रामेंतांताम काराच्या संतोषातावामी घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवुंडारा साक्रामेंतांताम काराच्या जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पुनश्चा
देवाच्या जेजू बऱ्या गोळ्या, जेजू स्वादीक पोळ्या, सर्गी ताव तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव दिशेली, तुका चुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसुरो सोड नाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाट धरली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायांत तुज्या लिपय नाणोन पळय
येद्या बोडा साक्रामेंतो साष्टांगमान करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपावरना नव्यो रीती आदार्या सलवोन वेच्या अस्तक विश्व्या वावरताचे बोल दिव्या जशे बापाक तशे पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सासना सासना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाटा आमेन
मोजोराय जेजू तूच म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं मोजोराय जेजू तूच म्हाका जाय आर्गा तुका
तुझो देऊना साराय जेजू मोगाळा ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು, ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು.
ತೆರೆದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಿಂತಿಹೆ ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಹ ಪ್ರಭುವೇ ಮುರಿದಿಹ ಮನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಲಿಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಾನಿ ಹರಿಸು ಕವಿದಿಹ ಕತ್ತಲು ಸರಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ನನ್ನ ದೇವನೇ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ
ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರರಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮವೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ दिलेक्सिते नंबर 41 हातून सांजुवांव क्रिजोस्तमन सांगलेली अपुरबायेची उतरां आसात. तुमी क्रिस्ताचे कुडीक मान दिवंक सोदतात तिच्या सांद्यांतय म्हणजे आपणाक कसं दांपूंक मुस्तय की ना तसल्या दुबळ्यांतय ती तिरस्काराक बली जावंक सोडिनाकात. अल्तारीरासचे क्रिस्ताचे कुडीक आंगल्याची गरज ना पूण ताका जाय नितळ आत्मे भायर आसा तिका चड जतन जाय देखून क्रिस्त आशेता तशें चिंतूंक आनी मान दिवंक शिकया. जाका मान करूंक सोदता ताका आमी दिव्य तो ताका भोवमान वता तो मान म्हळ्यार तो आपूण जावन आशेता तो मान आमकां जाय तो न्हय देखून तुमी ताका ताणें फरमायला तो मान दिया आनी दुबळी तुमचे गिरेस्तकाय तावन फायदो जोडून दित. देवाक भांगाराची आयदनां नाका ताका भांगाराचे आत्मे जाय. सॅक्रिफिसाचे मेज भांगाराच्या आयदनांनी भरल्यार ते वरवीं भायर दुबळ्यां थंय बुकेन मरतल्या क्रिस्ताक कितें उपकारता. पयलें दुबळ्यांक खावन दिया आनी उपरांत मात्र कितें उरता तातूंत आल्तार सोबया. देखून सेवेचीं कामां आनी नीत हांचे आदीं येवकरिस्त येता आनी सांगाता येता ह्या दोनांची उचारणी म्हूण तो समजल्लो. दुबळ्यांशी मोग आनी गुमाणा वरवीं त्याच सेवेच्या कामांनी नितीन
येवकरिस्त सदां उगडासां तो उर्सो करूंक जाय. येवकरिस्ताक आमी मान करया. स्वादीक सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. आमी सकट उबे रावया. सांगता हें गीत गावया. नंबर 20 पान 9. Vida
हांवें तुमचो मोग केला दिलेक्षी ते दुबळ्यांच्या मोगा विशीं सर्व क्रिस्तवांक पापा लियो सौदावो हाणें दिल्ल्या आपोस्तोलीक शिकोवणे विशीं आज आमी नियाळ करतले तर आतां देवाचें उतर परगोटून ताचो नियाळ दिवच्याक मनादीक बाप अब्राहम सोज यस्विडी मुल्की हांकां हांव उलो दितां आमी सर्व देवाचें उतर आयकोवच्याक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सांजो हांव परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सोमी जेजू म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ते आसन
तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उद्धार आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाच्या भावां भयणीनो, आज समयाच्या आप परगटण्याचें फेस्त आनी त्यागा जाणट्यांचें फेस्त. ह्या फेस्ताच्या संदर्भार कुरपेचीं आशिर्वादां मुखामळ दिसलें आनी ती पळयत चल्ली होस्त आजून थंयसर समया जेजू आज मेलारमयाच्या फिरगजेतावन रोजारमयाच्या खात्रीदारा पर्यंत येवकरिस्त पुरुशांवर हाडून त्याच आमच्या समयाक आमी वळखल्या आनी तशेंच हेरांक आमी परगट केलो. ह्या पवित्र संदर्भार आमचो नवो पापसाहेब लियो आमकां आपणाचें पयली आपोस्तलीक शिकोवन देलेक से ते हांवें तुमचो मोग केला. ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर सान फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ता दिसा दिवन दोबळ्यांतय सोमी आपणाकच उगडापो करता म्हूण शिकयता. तर आमच्या मंगळूर डिसिसींत हें नवें वर्स 2020 भुरग्यांचें वर्स द इयर ऑफ द चिल्ड्रन म्हूण परगट करून आमचो गवळी बाब आमकां सोमिया जेजूक ल्हाना भुरग्यांतय उगडापो करता म्हूण शिकयता. ते तेग जाणटे रायाळ विद्वान परजळच्या नेकेत्राच्या उसवाडाच्या मार्गदर्शनाखाल भोव दुर्बळकायेंत गोरवांच्या गोट्यांत खावणेर भातेणार फाळयांनी गुटलावन न्हिदायलेल्या भुरग्यां थंय सोमयाक वळखतात. दुर्बळकायेंत आनी भुरग्यांतय आपणाकच परगट करच्या सोमयाक आमी वळखा जाय. आपल्या पापाल सेवेच्या सुरवेरस दिलेक्षी ते हांवें तुमचो मोग केला म्हळ्यार आपोस्तलीक शिकवणेद्वारे पवित्र सभा दुबळ्यां खातीर आनी दुबळ्यांचीच म्हूण परतून स्पश्ट करता. बेनेडिक्ट 16वो पापसाहेब म्हणटालो, देवाच्या काळजाक दोळे आसात. देवाचे काळजाचे दोळे दुर्बळांच्या कश्टांक उक्ते आसात, तर आमचेय दोळे दुर्बळांच्या कश्टांक उक्ते आसा जाय. पापा फ्रांसीस दिलेक्सीत नोस विश्वापत्रांत दुर्बळ्या विशयां पवित्र सभेच्या जतने विशयांत बरयता. होच दैवीक संदेश आनी हीच शिकवण पापा लियो दिलेक्से ते हांवें तुमचो मोग केला म्हळ्यार आपोस्तलीक शिकवणेंत अपुर्बेन विवर्शिता. ही शिकवण हर एका क्रिस्तांवान वाची जाय आसली, नियाळ करी जाय आसली आनी त्याच बरी जिये जाय आसली जावन आसा. तेग राय खावणेर ताणार न्हिदल्या दुर्बळ्या जेजू बाळका नामान करतस परिपूर्ण रुपांतर जातात, बदलतात आनी हेरोद रायाक मेळनासतना दुसऱ्याच वाटेन फाटीं परतात. आज आमी रुपांतर जावन दुर्बळ्यां खातीर दुर्बळ्या सांगता वावरूंक फुडें सरया. जेजूच्या तकलेर मोलादीक सुहासीक तेल वतलेल्या स्त्रियेची जेजूच्या शिसांनी टिका केली. तांणी म्हळें, कित्याक हो विभाट? बऱ्या मोलाक तें विकेतें आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांट येतो. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, दुर्बळीं तुमच्या मदें सदांच आसात, पूण हांव तुमच्या मदें सदांच आसचो ना. सोमया थंय मोग म्हळ्यार दुर्बळ्यां तशी आसा तो मोग. दुर्बळी तुमच्या सांगाता सदांच आसतली म्हणलो सोमी. हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो म्हूण बसयता. देखून दुर्बळी आमच्या भोंवतणी सदांच आसतली. तांच्या सेवेंत सोमी आमकां उगडापो जाता. हांव तुमच्या सांगाता वा हांव तुमच्या मदें सदांच आसचो ना म्हणसो सोमी जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर जरबादाचे मार
कांट्याचो कुरव आनी वळवळांचे खुर्साचें मरण सुसूंक तयार जालो. असल्या कश्टांच्या सडवणदाराच्या तकलेर सुहासीक तेल वतून त्या स्त्रियेन आपलो सगळो मोगस सोम्या थंय वतून दाखयलो. ही एक मोगाची ही एक ल्हानशी करणी कितली वर्ती म्हूण सोमी जेजू परगडटा. सगळ्या संवसारात जंय ही सुवार्ता परगट जाता थंय सगळ्यांनी तिणें केल्ली ती करणी उगडासाक सांगतले. दुबळ्या कश्टांतल्यांक बुजोवच्या खातीर करचें सगळें देवाक कितलें मानू आतां तें सोमी आमकां स्पश्ट करता. तर आमी दुबळ्यांक सगळ्यांनी पळयता. ग्रेस्त आनी प्रगती जाल्ल्या देशांनी दुबळे आसात आनी सोडूनच आसात. तर मनशांची प्रगती दुबळीकाय उत्पन्न करता आनी सडयता म्हण आमकां स्पश्ट जाता. आधुनीक चिंतप आनी तात्वां आमी दुर्बळकायेक गामान दिवंक सोडिनात. असल्या चिंतपां आनी तात्वांतावन अलग रावंक दिलेक्सी ते आमकां मोगान दृढ उलो दिता. पापसाहेब म्हणटा पुअर आर ब्युटिफूल. दुबळीं सोबीत व्यक्तित्वाची पूण स्वार्थी आनी क्रूर परिगतीन ती संपडल्यांत आनी ती निसहायक जावन आसात. तुमी दुर्बळी कितलीं भागी आनी देवाचें राज्य तुमचें म्हणून जेजू दुबळ्यांक उंच बारता. देवाचें राज्य दुबळांचें तर देवाचें राज्य आमी जोडी जैतर दुर्बळ्यांक केवळ भीक दिल्यार वा कुमो केल्यार पावना. तांचो मोग करी जाय आनी तांचो सांगात आनी इश्टागात करी जाय. दुर्बळ्यां खातीर वावरल्यार पावना. दुर्बळ्यां सांगाता वावरी जाय. हे एक क्रांतिकार चिंतप पापसाहेब आमकां दिता. सोमी जेजू दुर्बळ्यां खातीर जल्मलो मात्र न्ही दुर्बळ जावन तांच्या गतीन जियेलो. ग्रेस्तांची दुर्बळकाय आमी पळयता. ते उदारपणान दुर्बळे, दिवच्यांत दुर्बळे, सादेपणान दुर्बळे, बिरमत पावच्यान दुर्बळे, पवित्रपणान दुर्बळे. तर दुर्बळांची ग्रेस्तकायी आमी पळयता. दुर्बळे दान धर्मांत ग्रेस्त, माया मोगांत ग्रेस्त, उदारपणांत ग्रेस्त, भक्तीपणांत ग्रेस्त, सादेपणांत ग्रेस्त, पवित्रपणांत ग्रेस्त, सेवेंत भावार्थांत आनी पातयणेंत ग्रेस्त. देखून दुर्बळ्यांत हांव ही ग्रेस्तकाय ग्रेस्तांनी जोडून घेवयेत. मनशाकुळाच्या चरित्रांत आमी पवित्र सभेची चरित्रां पळयता. दुर्बळां सांगता दुर्बळी जावन पवित्र सभेन सुवार्ता परगट केल्ल्या विशयांत आमी वाचता. दुर्बळ्यांक खाण, जेवण, नेसाण, पांगराण आनी घर दिवन तांच्या सांगता पयस सभा वावुरल्या. बरें शिकप मेळ्ळेल्या वरीं दुर्बळकाय पयस सरता. देखून धार्मीक याजक, धर्मयणी आनी लायक दुर्बळ्यांच्या शिकपा खातीर वावुरल्या. शिकप आसुनी दुर्बळकाय विस्तारूंक कारण आनीत भ्रश्टाचार, आतंकवाद, मूलवाद, ग्रेस्तांचो अपस्वार्थ आनी दुबळ्यांचें शोशण ह्या सर्वांत विरोध झुजून सबार भाग्यवंत आनी भक्तिवंत मार्तिराचें मरण सयत मेल्यात. ही गजमतेची धार्मीक भाव भयणी दुर्बळ्यां खातीर, बंदेंत आशिल्ल्यां खातीर, अनाथां खातीर, प्रायवंतां खातीर, पिडेस्तां खातीर, निर्गातींकां खातीर, स्थळांतरकारां खातीर आपली जिणी समर्पण त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी जियोवन आसात. लव ऑफ द पुअर इज नॉट फिलांथ्रोपी, इट इज कॅरिंग द बर्डन विथ दॅम. दुबळ्यांचो हुस्को केवळ आमी दाखोवच्या खातीर न्ही, बगार तांचे वजन आनी जडाय तांचे सांगता आमी होवनची जावन आसा. दुबळीकाय केवळ आर्थीक आनी पयशांची न्हय म्हूण आमी जाणा जायची. जिविताक अवकाश ना जावचें, मानव हक्कांचें उल्लंघन, मान आनी गौरवाचें शोशण, नितळ वातावरणाचो तत्वार ही दुर्बळ्यांची परिगती जावन आसा. देखून दिलेसे ते पापाल शिकवणेचो प्रधान संदेश मातेवाच्या वांजेलांत वाचूंक मेळटा. तेन्ना ते शिरा पडलेले सोम्या लागीं म्हणटले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुज्या कुमकेक येवंक ना. आनी सोमी तांकां जबाब दिवन म्हणटलो, तुमी पळयलें पूण तुमी म्हाका वळखले नात वा पारकिले ना. त्या वपारीचो संदेश हांव दुर्बळ जावन तुमच्या जिवितांत आसलो पूण तुमी म्हाका वळखोंक नात. दुर्बळ्यांतय जर तर आमी सोम्याक वळखना जाल्यार कितें जाता हें सवाल आमकां दोसता. हाका जबाब जावन सोमी जेजू ग्रेस्त मनशाची आनी दुर्बळ्या लाजराची वपार सांगता. मरणा उपरांत दुबळो लाजर त्या ग्रेस्त मनशाचो प्रतिवादी जालो आनी ग्रेस्त मनशान
सर्गींचें राज्य होगडायलें. आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताच्या वाटेर मेळच्या दुर्बळ्यांची आनी दुर्बळकायेची ही बेफारवो करूंक नजो म्हूण पाप लियो आमकां जागोण दिता. आमी दुर्बळ्यांचो तिरस्कार केल्यार जरतेच्या दिसा तेच दुर्बळे आनी कश्टतले आमचे प्रतिवादी जातले. आमी बऱ्या समार्यागाराची देख पाळुया. सुवार्तेचे ह्या वापारीची शेवटेचीं उतरां वस आनी तशेंच कर. हर एका क्रिस्तावान दिसपडते काळजान घेजयतो उपादेश दाखयता. भोव गरजे वता कुमो करची भोव बरी रीत म्हळ्यार तांणी काम सोदूंक तांकां आदार दिवचो. काम नातल्यांक निरंतर आदायाचो तात्वार आसता. वावर केल्ल्या वरवीं आमी पुर्ती व्यक्ती जाता. मुणयो पुस्तकांत म्हळां दयाळ मनीस आशिर्वादी जाता कित्याक तो आपल्या खाणांतलो दुर्बळ्यांक दिता. पोरनो आनी नवो सल्लो दान दिवची वेगवेगळी होगळपाची गितां आटापता. दुर्बळ्यांक सोंसणीकाय दाखय. तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिवं नाका. तुज्या कोठारांत दान धर्म भरून दवरू आनी तें तुका सर वायटांतले राखतलें. समी जेजू म्हणटा तुमच्या आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म करा. पोरनो जावन पेंजानांत तसल्यो चिरयो परा. सर्गी सारानां तसलें दिरवें पुंजया. थंय सोर सरशी येना साणस कांतोवन विभाड करिना. सांजू हांव क्रिस्तोस्तम ह्या उतरांक नावाडला. दान धर्म करता तो आपल्या मागण्याक पाकाटे म्हणजे विंग्स फुटयता. जर तुज्या मागण्याक पाकाटे विंग्स नांतर तें मागणें उबोवंक शकचें ना. सान ग्रिगरी नाजिया म्हणटा क्रिस्ताच्या सेवकांनो तुमी केल्लें बरेपण तुमकां सर्गींच्या राज्यांत येवकार दितलें. पापा लियो 11 म्हणटा दुर्बळ्या धाकट्यांक सांगाता मेळोन तांचो मोग कर. तांची मजत केल्ल्या वरवीं तांकां सम्या जेजूच्या मोगाचो अनभोग जातलो. त्या दुर्बळ्या धाकट्यांतय आमी सम्याक वळखतना आमी आमकांच सारकें वळखतल्या आमी देवाचीं भुरगीं. आमी सर भाव आनी भयणी त्याच देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. दिलेक्सी ते म्हणटा आमकां दुबळ्यांतय जेजू परगट जातना सगळीं आमी सांगाता ग्रेस्त जातल्या. तूं अस्कत पूण हांवें तुमचो मोग केला. उगडापणाचो बूक 3रो अध्याय 9वी बोड. म्हूण फिलेडेल्फियाच्या पवित्र सभेक सांगलेलीं उतरां आमकां हर एकल्याक सांगलेलीं आसात म्हूण दुर्बळीं त्या दळा वळखूंक पावतलें. अशें आमी दुर्बळ्यां खातीर आनी दुर्बळ्यांची जावन ह्या येवकरिस्तान सम्याचे मुखामळ पळोवया आनी सर्गींचें राज्य आपणावया. आमेन. आमी सर्व आतां उबे रावया आनी समर्पणाच्या विधानाचे मागणे गोळी बापा बराबर आमी म्हणया. करतिलेंत पान 10. पवित्र सक्रामेंतांत आजाराच्या आमच्या मोगाळ सडवणदारा आमी तुजी मोगाची परजा तुजे समोर येता. तुका वंदिता आनी तुका आराधन करता. 2025 वर्सां आदीं बापाचे कुशेक खालतीमान घालून मोरयेचे उदरीं तूं मनीस जालोय आनी आमचे मदें जियेलोय. तुज्या उतरां करण्यांनी तुज्या बापाचो मोग आमकां कळीत केलो आनी आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियोवच्याक माया मोगाचो उपादेश दिलो. की आमचे पसत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जालोलो तूं नव्या जिविताचो बरवसो जालोय. तूं परत येतलोय म्हणल्या बरवशान आमी उसांबळी दर्यांत पैण करच्या तारवा बरी ह्या यात्रीक संवसारांत फुडें चमकता आनी तुज्या दुसऱ्या येण्याक अद्रेकता. मोगाळा जेजू फाटल्या जुबलेवाच्या वर्सान तुवें आमकां सर्वांक बरे भलायकेन आनी तीर भावार्थान सांबाळून व्हेलीं. सबार भक्तीक आनी हेर कार्यक्रमां मुखांत्र तुजे सांगाता रावन बरवेशाची यात्रिका जावन फुडें समकोवंक आमकां तुजो आदार दिलोय. मागण्या कान दिवन
आमकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादान आनी कृपे देण्याने भरिल्ले खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. भुरग्यां पासो समर्पिल्ल्या ह्या नव्या वर्सा तुका आमी आमचें समर्पण करतात. तुजे कृपेन बर तुजे गवळीक मिसांव सुफळ कर. आमच्या समेस्त याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, गवळी परिशदेच्या सांद्यांक, तशें लायीक मुखेल्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक, प्रत्येक जावन भुरग्यांक आमी तुका भेटोवन दिता. आमचे दिसाचे अभिवृद्धी खातीर विविध रितींनी कुमोक करून आसच्या समेस्त भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादान बर. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी मोलां दिसपट्टेन जियोंक आनी आमी सर्वांनी एकवट आनी शांती पासारची हातेरां जावंक तुजो मोग आनी कृपा लाभय. त्या भुरग्यांनी तशेंच युवा जाणांनी वायट सक्तींक बली जायनासतना बावडताच्या बरवशाच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान वाडून देवसराच्या सक्तीचेर जैत उडोवं तांकां कृपा दी. आमच्या प्रायवतांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. परगांवांत आसलेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. आमी समेस्त आनी तुज्या उतरां आनी मोगातान प्रेरीत जावन सुवार्ता परगट करची करी हातेरां जावन ह्या संवसारांत तुजे शांतीच्या आनी बरवशान भरलेलें माया मोगाचें राज बांदूंक तशेंच सेवेच्या सांगतपणान मिसांव वावर करूंक आनी येवंक आसच्या सासणाच्या राजान तुजें सवें बापाक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी वाकणूक फोव कर. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद घेवनशांक येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आतां आमी गावया. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणार.
मोगाचलो आमच्या भुरग्यांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीच्या दृश्टेन 2026 वर्स मंगळूर DCCन भुरग्यांक समर्पिलां. आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां म्हळ्यार ध्येय वाक्यकल हें वर्स भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर संभ्रमच्याक आतां गवळी बाप भुरग्यांच्या वर्साचो लोगो अनावरण करचे मुखांतर उक्तावण करतले. DCCच्या सर्व गवळीक आयोगाचो संचालक बाब नावीन तशेंच विंचलेलीं दोगां भुरगीं गवळी बापांक ह्या उक्तावणाक सांगात दितलीं. तळयांच्या आवाजान आमी हे वर्स भुरग्यांचें वर्स सर आमच्या भुरग्यांक बरें जावं दी म्हूण देवाची आशिर्वादां मागया. आतां आमचे गवळी बाप भुरग्यांच्या वर्साक मागणे म्हणटले तांचे बराबर आमी हे मागणे म्हणचे आमी सर्व उबे रावया. मागण्याच्यो प्रतयो सडीत नान देखून हांव सवकास म्हणटा इल्लोसो वेळ दिता तो तुमी तें सांगचें. सर्गीच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां, आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां, वो ध्येय घेवन भुरग्यांचें वरस आचरण करूंक भुरग्यांचें वरस आचरण करूंक आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाचो आनी कुरपेचो शिवोर सर्व भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू परी तुका मानवल्ली जावंक आपल्या आवय बापायक विधेय जावंक मान दिवंक आनी तांकां दुख येनाशें चलोवंक कुरपा लाभय. प्रायतेकीत वाडटाना शेगुणांनी फुलोवंक पवित्रत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपांत बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून दर. सारको बेस विंचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कुरपा दी. बापा, हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजूंक पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच
सदांच राख आनी सांबाळ भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तूं राव तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय आनी तांकां वाट दाखय तांच्या फाटल्यान तूं राव तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे आनी तांची जतन घे तांचे सवें तूं राव तांच्या सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी आनी तांकां सांगात दी तांच्या वयर तूं राव तांच्या वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी आनी तांकां आशिर्वाद दी हे आमी मागतांव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. आतां गवळी बापांचो संदेश आमी सर्वांनी एकडेवर बसचें. मोगाच्या गवळी बापानो बिशप A.P. डिसोजा हांगासरच्या विगार जनरल चान्सलर आनी सर याजाक भावानो धार्मीक भयणीनो सर्व लायीक बावडत्यानो हें वरस भुरग्यांचें वरस जावन आमी समर्पीत करी जई म्हणून आमच्या दिसच्या गवळीक परिशदेन दिल्ल्या सुचना प्रकार आनी तशेंच बिस्पाचे सेनेट सभेन सुचयिल्ल्या प्रमाणे आज हांवें ऑफिशियली ह्या अधिकृत तरान हें भुरग्यांचें वरस म्हणून प्रगट करता. आमचीं भुरगीं 18 वर्सां तावन सकयलीं साबार पंत आव्हानाक बालिजाते आसात. शिकपाचो बर आनी दुसऱ्याचे कश्ट तरांचे कश्ट कुटुंबांत आनी भायर आनी तांकां आसचे दबाव विंगड तराचे ते दबावांक तांणी भियेनाशें ह्या उसांबळ दर्यांत सारके रितीन पैण करूंक आनी आधुनीक तांत्रीक आतां कितें आसा तातूंत शिरकोन पडोवन तांचें जिवन होगडायनाशें सत्राय सांबाळूंक गरजेची माहिती जाय, शिकोवण जाय, मार्गदर्शन जाय आनी ताच्या सांगाता आमचो वडांचो तांकां सांगात जाय. आनी देखून आमच्या सगळ्या गांवांत प्रत्येक जावन आमच्या सगळ्या गवळीक येवजनांत खंयचेंय तें कमिशन वा आयोग जावन दी हर एकल्यांनी तांणी करचीं कामां चटवटिको तांचे ध्येय हे सकड भुरग्यांक उपकाराक पडचे तसलें आमी करूंक जाय. आमचीं भुरगीं प्रायतेगीत जेजूबरीत जाणवान आनी शेवगुणांनी वाडच्या खातीर देवाक आनी मनशां मानवच्या खातीर तांकां आमी तरबेत करूंक जाय. ती आमचें आतांचें वर्तमान आनी तशेंच भविश्य. भुरगीं घरांत आसल्यार एकत्राची तृप्ती संतोश भुरगीं नातल्या वेळार घर कितेंगी खावंक आयिल्ल्या बरें आमी जाणाव. आमच्या घरांनी भुरगीं नातल्या वेळार ह्या पयस खंय गेलीं परगांवाक आमच्या घरांत कितेंगी जीव उरलें आंगाक लागना म्हणटा. आज देखून देवान दिल्लें देणें मोगान स्विकार करूंक आनी हें देणें भोव मोलादीक म्हणून आमी जगोवन दवरूंक सांबाळूंक हें वरस आमकां प्रेरण जातलें. जेजूक वगडायन अशें मरयेन आनी जुजेन केल्ली कितली कसली बगली कोडू कंत आमी जाणाव. मस्तपटी आवय बापाय आमचीं कश्टातात. एक दोगां भुरगें जाल्यारय पयशां खातीर मात्र न्ही हेर साबारा खातीर आमचे आवय बापाय कश्टातात आनी ह्या आवय बापायच्या कश्टांत आमी स्पंदन करी जाय. तशें आसतना आमच्या फिरगजांनी आमच्या संस्थांनी आमच्या घरांनी शेजारा खंय सकड भुरगीं आसात. आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान प्रत्येक जावन भुरग्यांक विशेश मान दिवन तांकां लागीं ओडून तांणी पवित्र सभेच्या प्रमुख वाड्यांत भागीदार जावचे पसत आमी तांकां लागीं घे जाय. तांकां सोडून सोडचें न्हय. निराशा जावंक तांणी देदेस्परार जावंक सोडचें न्हय. ताच्या बदलाक म्हाका पाठिंबो आसा, म्हाका सांबाळटलीं आसात, म्हाका सोडून घालिनात अशें म्हणली तृप्ती आनी धैर्य ह्या भुरग्यांक मेळा जाय. देखून हें वरस फकत केवल थोडीं आचरणां करूंक मात्र न्हय. थोडे आचरणां जाय. आचरणां नासतना जिणेंत सार ना. पूण आचरणां सांगता तांकां सारकी वाट जावं आमच्या कुटुंबांनी कितें थोडे ग्रहाचाराची गडितां घडटात, कश्टांची गडितां घडटात, पिडा जावंक पुरो ह्या इतर खंयचेंय तें कशें फुडें करचें आतांच्या संवसारांत
आतांच्या दिसांनी कामां व्यत्यय आसात. आयच्याच पेपरान एकाच कंपनीन 30,000 कामांक बंद करचे म्हण चिंतलें. एक कंपनी अशें शटडावन करतीत जाल्यार कितल्या लोकांची कामां वेतात. आनी तशें आसतना आमच्या भुरग्यांनी निराश जायनातलें बरें. धैर्यान फुडें सरूंक कसल्याय पंथ आव्हानाक अर्दें दिवन धैर्यान मुखार सरूंक तांकां देव आदार दिवं दी आनी आमकां वडांक गरजेची जाणवाय दिवं दी. तांकां सांगात दिवंक एकम्पॅनिमेंट म्हणटा एकम्पॅनिमेंट तांकां सांगात दिवंक तांकां केदींच आमी तांचो हात सोडिनाशें आमकांय तरबेती जाय. तरणाट्या आवय बापायक तांच्या भुरग्यांक कशें वागोवचें कळीत आसना आनी तवळ तांकांय जोगती समजणी जाय लग्ना जिवितांत. व्हड जाल्ल्या भुरग्यां कडेन प्रत्येक जावन तरूण प्रायर 13 तावन हें नवें जनांग आतांच्या झेन आल्फा झेन झी जालें झेन झेड जालें आतां झेन आल्फा नवें जनांग डिजिटल नेटिव्स आनी ह्या डिजिटल संवसारांत चड वेगान मुखार सरचेत चली. तांकां समजोवन काणूंक आमची आदली जाणवाय पावना. आनी तशें आसतना असल्यांक कशें आमी घेवचें खंयचें तांच्या भितरली देवान घाल्लीं ती तालेंतां उर्जीत करचीं आनी मुखली जीण तांकां दाखोवची म्हणलें आमकांय तरबेती जाय वडांक. आनी देखून सांगाता शिकया भुरग्यांत हांव शिकया आनी भुरग्यांक शिकया. भुरगीं वस्तू संगती आमकां शिकयतात. ती देवाचें एक विशेश देणें. तिनस आमची मेस्त्री सम्यान सांगले प्रमाणे भुरग्यां बरी जाल्ले करी तुमी सर्गींच्या राजांत रिगशनांत म्हणून. देखून आमच्या ह्या भुरग्यांतान आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांतान तें सोबीत काळीज सोबीत वदन तें आमच्या सोम्याचें मुखामळच म्हणून तांकां घेवया. आनी तशें आसतना हें वरस भोव परिणामकारी जावन भोव फळादीक जावन करसूंक आमच्या हर एका भुरग्याच्या जिवितांत कितेंपणी प्रभाव घालूंक आमी वावर करी जाय म्हणून तुमचे कडेन विनंती करता. देखून हें वरस खंडीत जावन सोमी ताच्या बेसांवांनी भरतलो. ल्हान भुरग्यांचो ताका विशेश मोग आसलो. तांचेर हात दवरून ताणें आशिर्वाद दिल्लो. तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हणलें. तसल्यांचें सर्गींचें राज म्हणून आमकां एक दाखलो दिल्लो. तशें आसतना आमचीं भुरगीं आमच्या कुटुंबांतलीं खरेंच देवाच्या राजाचीं फळां आनी हीं फळां बरीं व्हड जावं दीत आनी किसड उरचें तसलें फळ दिवं दीत म्हणून मागया. आज तुमचो हांव सुमेस्तांचो उपकार बावडटा. एक घडी नियाळ केलो जाल्यार हें सगळें घडीत आयचें जायपुरती तयाराय केल्या आनी जायपुरते परवणग्यो हाडल्यात वावंट केल्ल्यांचो एक उल्लेख करता. प्रत्येक जावन सरकारी अधिकारी आनी सार्वजनीक थळार आसचे. हांगासो दक्षिण कन्नडचो DC तशेंच सरकारी आनी स्थळी आडाळत्यांत साबार जाणांनी आमकां सहकार दिला. तांचो उपकार बावडटा. पोलीस कमिशनर पोलीस डिपार्टमेंट प्रत्येक जावन बंदर पोलीस स्टेशन आनी पांडेश्वर पोलीस स्टेशन आनी ट्राफीक पोलीस हांचो सर्वांचो तांच्या सिबंदसय हांव उडास काडटा. तांचो उपकार बावडटा. अधिकाऱ्यांची परवणगी हाडून तांचे लागीं निरंतरी संपर्क दवरलेल्या DSCचो PRO भोवमानादीक बाब JB सल्दान आनी मानेस्त रॉय कॅस्लिनो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाराडो आनी फिरगज अंतर देवाच्या उतराचो नियाळ केल्ल्या आनी ह्या विशेश कुमो केल्ल्या समेस्त उडास करता. प्रत्येक जावन देवाच्या उतराचो नियाळ दिलो. मानादी बाब आब्राहाम डिसोजा SVD दिलेक्सिते हांवें तुजो मोग केला म्हणल्या उतराचेर बाबसाहेबाच्या शिकवणाचेर आमकां नियाळ दिला. सगळें वरस आमकां हाचो फायदो जालो. तांचो उपकार बावडटा. एपिस्कोपल सिटी वाराडो पेरमन्नूर आनी सुरतकाल वाराडो विगारवार ह्या वाराड्याचे याजक धर्म भयणी भाव भयणी गवळीक परिस्थितीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांदे आनी फिरगजगार हांचो हांव उपकार बावडटा. वयल्या 4 वाड्यांतान आयिल्ल्या सर स्वयंसेवकांक गायन पंगडांक वेदी सेवकांक आनी तांकां मुखेलपण दिल्ल्या सर मुखेलांक देव बरें करूं. विशेश करून मिलार आनी रुजाई फिरगेच्या विगारांक याजकांक सिस्टरांक गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सांद्यांक कॉयर मास्टर्स आनी कॉयर पंगडांक मिरनेमाक कार्यनिर्वाण केल्ल्यांक सुरगारावणी बसकेची मांडावळ नितळाई स्वयंसेवक तशेंच विविध रितीची सेवा दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. भक्तीक स्तुती मांडून हाडलेल्या DSCच्या मंगळज्योती केंद्राक डिरेक्टराक आनी सिबंदेक मिलार कासिया जेप्पू कॉर्डेल लॉरेटो इस्कॉल आनी फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेजच्या बँड पंगडाक वैद्यकीय सेवा दक्षिल्ल्या फादर मुल्लर आस्पत्रेच्या डिरेक्टर आडळतेदार आनी सिबंदेक सक्रामेंताच्या वाहन वदक्षिल्ल्यांक आनी ते सुरंगार येयलेल्यांक
ह्या अल्तारीक फुलां दिल्ल्या जनरल फ्लावर्स मालक श्री हिलरी फ्रँक डिकोना हाका आनी मिडिया कवरेज केल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटरच्या डिरेक्टर आनी सिब्बंदीक वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश करून दिल्या मिलाग्री शिक्षण संस्थ्याक सेंट एन्स आनी अर्सुलायन कोवें ताच्या भयणीक सर्व स्वयंसेवकांक आनी तांकां मार्गदर्शन दिल्या समेस्तांक प्रत्येक जावन श्री रॉय कॅस्टलीन आमचो PRO भुरग्यांक समर्पीत केल्ल्या ह्या वर्साच्या उक्तावणेची मांडवळ केल्ल्या दिसच्या कुटुंबा जिवीत केंद्राच्या निर्देशक आनी सहकार दिल्ल्यांक विविध रितीची सेवा आनी सहकार दिल्ल्या समेस्तांक आनी सर्वाची वेवस्था करून मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या मोगाच्या विगार जराल बाब मॅक्सिम नोरोनाक आनी आजार आसल्या तुमकां समेस्तांक गवळी बापांक बिशप अलोयशस आनी हांगासर आसच्या तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा देव तुमकां राखो आनी सांबाळूं सगळें वरास समयाच्या बेसांवान भरलें जावं हॅपी न्यू इयर गॉड ब्लेस यू. समेस्तांक देव बरें करूंक म्हणल्या आमच्या मोगाच्या गवळी बापांक आमी सर्व देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मुखेलपणाक तुमच्या मार्गदर्शनाक आनी तुमच्या मिसावाक बरें मागता. आतां आमी निमाणें गीत गावचें. मोगाच्या उपरांत भुरग्यांच्या वर्साक मनीस मेल्विन पॅरीस हाणें घडलेलें दी गीत तें आमी आयकोवचें. आतां आमी सर्व उबे रावया आनी निमाणें गीत गावचें.
बरी आशीर्वाद देव आमकां. संसारान आमची भुरगीं बाळा, आमची भुरगीं बाळा, देवाच्या राजाची उरती फळां, सालते नवे वरस भुरग्यांक समर्पिला, संतोष पावया आमी सर्वडीला. आमची भुरगीं बाळा, आमची भुरगीं बाळा, देवाच्या राजाची भरती फळां, सालते नवे वरस भुरग्यांक समर्पिला, संतोष पावया आमी सर्वडीला. येया गावया उल्हासूया, मोगान तांकां आमच्या वेंगेन घेवया, व्हड जतनायेन सांबाळ व्हरया, रुता करया तांचे दय क्रिस्ती मौल्या. येया गावया उल्हासूया, मोगान तांकां आमच्या वेंगेन घेवया, व्हड जतनायेन सांबाळ व्हरया, रुता करया तांचे दय क्रिस्ती मौल्या. देवा देणी ती फुलची फुलां, सुम्याच्या वोडतान फुलोंक सोडया, गुणाशे गुणाची बांदूंक तेंपलां, भुरग्यांक आमच्या कुटुंबान दैरान बरया. देवा देणी ती फुलची फुलां, सोम्याच्या वोडतान फुलोंक सोडया, गुणाशे गुणाची बांदूंक तेंपलां, भुरग्यांक आमच्या कुटुंबान दैरान बरया. आमची भुरगीं बाळा, आमची भुरगीं बाळा, देवाच्या राजाची भरती फळां, सालते नवे वरस भुरग्यांक समर्पिला, संतोष पावया आमी सर्वडीला. येया गावया उल्हासूया, मोगान तांकां आमच्या वेंगेन घेवया, व्हड जतनायेन सांबाळ व्हरया, रुता करया तांचे दय क्रिस्ती मौल्या. सर्वांच्या गमनांक वॉटर बॉटल. सिस्टर सरिता खंय असल्यार हांगासर MC काउंटर येजे म्हण हांव विनंती करता. डॉक्टर सिस्टर सरिता. तशेंच सर्वांच्या गमनांक वॉटर बॉटल आनी वेस्ट रॅपर तुमच्या लक्षिल्ल्या सेक्टरान दवरल्या वेस्ट बॅग्स आनी घालून इगर्जेच्या वाठार नितळाय सांबाळची. तशेंच सर्वांनी चेर एकठांय करच्यान कुमो करी जाय म्हण हांव विनंती करता. अशें लोकांक वचूंक सलिसाय जातालें. सर वॉलंटियर्सांनी आपल्या सेक्टरान दवरल्या नंबर सेक्टर प्लेट अनाउन्समेंट टेबल आडे हाडीचे म्हण हांव विनंती करता. सर वॉलंटियर्सांनी